कुडचडेच्या खेळा संकुलाचे काम फाटली 6 वर्सां जाली बंद आसा। अर्दकुटे अवस्थेत आशिल्ले हे खेळा संकुल केन्ना पुराय जातले काय असो प्रश्न कुडचडकारांक पडला। राष्ट्रीय खेळा सर्त गोंयांत जावपाची आसा, पूण खेळगड्यांक मेळाव्यो सुविधाच नाशिल्ल्यान खेळटले तरी खंय असो प्रश्न निर्माण जाला। गोंय पायाभूत उदरगत महामंडळाचे फाटले बसकेत हो विशय आपणे मुख्यमंत्र्याच्या कानार घाल्ल्याचे मंत्री काब्रालान सांगले। कुडचड्या वयलो एक बरो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हांगा एक्चुअली खूब वर्सां बंद पडलेलो आसा आनी सदांच तेजे चर्चा जाता। जे पयलींचे मटेरियल कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले, ऑनरेबल CMाक पयर GSRTC मिटींग जाल्या फाटीं एक 7-8 दीस पयलीं। ऑनरेबल CM चेअरमॅन आसा, हांव मुद्दम मिटिंगेक वचून ऑनरेबल CMाक रिक्वेस्ट केले की हो जो भाग आसा 1 वर्स जालें इलेक्शन जावन, हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परतून चालू जावपाक जाय। ऑनरेबल CMान प्रॉमीस केलें। म्हाका दिसता हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बेगिना जावचो अशें म्हाजी इच्छा न्ही, आमची सगळ्या लोकांची इच्छा आहा। कुडचड्या वयले इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सिटीजन आनी सदांच ते म्हाका विचारता। आतां बाकीचे जे बाकीचे हॉस्पिटल हो जो आमचो डेव्हलपमेंट एक्सटेंशन म्हाका दिसता हे म्हयन्याच्या मे म्हयन्या म्हणल्यार पयलीं इनॉग्रेट करपाचो आमी डेट थारायल्ली आसा, मे म्हयन्या पयलीं वील ट्राय। पूण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचो टेंडर जावना। हांव CMा कडेन फॉलोअप करीत आसा आनी CMान प्रॉमीस केला की रोखड्याच्या भितर ह्या दिसांनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बॅलन्स वर्क कित्याक तेणी पंचनामा करून तेजें बील रेज करपाचो म्हाका हरीश अणकोणकर जो MD आसा तेणें सांगलां की केल्लें आसा। सो आतां थोड्या दिसांनी परतून टेंडर करपाक जाय, पूण बेगिना बेगीन हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बेगिना बेगीन नाल्यार कितें तें उताडकी जावपाक लागलो। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ते वयर लोकांक घातलां आनी खुबशी गोश्टी केल्ल्यो आतां कडेमार जा। सो हांवें पयर CMा कडेन उलयल्लो 5-6 दीस पयलीं GSRTC बोर्ड मिटींग आसतना आनी CMान प्रॉमीस केला बेगिना बेगीन तो चालू करता।